Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्या कार्यकर्त्यांक अंधारान घेवन जाल्लेले आसा अशें म्हाका दिसता. कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना कार्यकर्त्यांक मोठो एक शॉक जाल्लो आसा सगळ्या आमच्या, आनी ताका लागून आमी ही मिटींग हांगासर दवरल्या. आमची मंडळ समिती, महिला मोर्चा समिती, युवा समिती, ओबीसी मोर्चा किंवा बाकीचे आमचे मोर्चा असले ते सगळे अचानकपणे बरखास्त केल्लेले आसा आनी तेजे दूख आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब जाल्लेले आसा. आमच्या कडेन कार्यकर्ते आसा काय ना हे पळोवपाक लागून आयज मेळावो आपयला आनी आयज हो मेळावो घेवन आमी आमच्या सगळ्यांच्या भितर आनी लोकांकूय जे कार्यकर्ते येयले तांकां विचारतले की फुडें आमी कशें वचपाचें आनी तेंच्या वांगडा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडले कितें निर्णय आसा ते आमी करतले. सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक आमी ग्रूप तयार केल्लो आसा. तेन्ना आमी आमच्या भितर अंडरस्टँडींग जावन दोग जाण आमचे फुडले कॅन्डिडेट आमी निवडटले. तेंचे सर्वे करून आमी कोण प्रमुख आसा न्हू आमी जेन्ना आयज ही लीड घेतल्या, अजय गोयकार, आमचो बाब संदीप बांदोडकार, अविनाश नायक, मागीर आमचो संतोष बांदोडकार, हेंच्यांनी आमी एक लीड घेतल्या आनी आमी हे फुडले कार्य स्टार्ट केलेलें आसा. आमी निर्णय घेतले आनी आमचो दोगां भितून एक तो कॅन्डिडेट कोण निवडटले. एक तर केदार नायक, दुसरो रुपेश नायक.